मार्कूचें शुभ वर्तमान. जेजू नव्यान होड्यार चोडून दोरयेचे पेले तोडी वेतोच लोकांची वडूर पोंच ताचे सोरशी एकवटली आनी तो दोडयेचे दोडेर आसलो. तेन्ना जेरियस नांवाचो एका देवस्थानाचो अधिकारी आयलो आनी ताका पळोवन ताच्या पांयां पडलो आनी ताचे कडेन असो लालयोन मागतालो, म्हजी धूव मरणाचे तोंडीर पावल्या, ये आनी तिचेर तुजे हात दवर आनी तिका बरी कर, तिका वाचूं दी. आनी तो ताचे बरोबर गेलो. पुस्कोळ लोक ताचे फाटल्यान वेतालो आनी ताका चिंचतालो. 12 वर्सां रोगतपाट जाल्ली थंय एक बायल आसली. साबार वैजाचें वखद करतना जायते सोंसूनय आनी सगलो आपलो दुडू खर्चूनय तिका कांयच गूण पडूंक नासलो. पूण तिची गोत अदीक पाश्ट जाल्ली. जेजूची खबर आयकून ती लोकां मदल्यान गेली आनी ताच्या आवरणांक फाटल्यान तिणें हात लायलो. ताच्या वस्त्रांकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली अशें ती चिंताली. आनी हांवचितूच तिच्या रोगताची जोर सुकली आनी आपूण पिडेंतली बरी जाली म्हूण तिच्या आंगान तिका भोगलें. आपणा भितरलो गूण भायर सरलो म्हूण अवचीत आपणाचेच भितर जाणा जावन जेजून लोकां वाटेन वलोन विचारलें, म्हज्या वस्त्रांक कोणें हात लायलो? आनी ताच्या शिसांनी म्हणलें, लोक तुका चेंचता म्हूण तूं तर पोलेताय आनी तोरीय म्हाका कोणें हात लायलो अशें विचारताय. पूण कोणें हें केलां तें पळोवंक तो नोदार भोंवडावन रावलो. तेन्ना आपणाक कितें घडलें तें जाणा आसली देखून ती बायल भिवन आनी कापून लागीं आयली आनी ताच्या पांयां पडली आनी सगलें सोत तिणें ताका सांगलें. ताणें तिका म्हणलें, धुवे म्हजे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. शांतीन वच आतां आनी तुजे पिडेंतली मेकरी राव. तो उलयता थंयच आसतना देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांगेर थावन दादलोले मनीस पावले. ताणें म्हणलें, तुजी धूव भायर पडली. गुरुजीक आनीक त्रास कित्याक दिताय? पूण तांणी म्हटलोलें तें आयकून जेजून देवस्थानाच्या अधिकाऱ्याक सांगलें, तूं भियेनाका, भावार्थ मात दवर. आनी पेद्रू, जाकोब आनी जाकोबाचो भाव जुआंव हांचे भायर ताणें कोणाकूच आपणा बरोबर येवंक दिलें ना. देवस्थानाच्या अधिकाऱ्याच्या घरान भितर सरतच जेजून गोळबोल जाता तो देखलो आनी व्हडल्यान रडटाली ती जायतें सांगून विलापताली ती ताणें पळयली. भितर वचून ताणें म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण गोळबोळ आनी रडटात? चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी लोक ताका हांसूंक लागलो. पूण तांकां सगल्यांक भायर घालून चेडवाच्या बापायक आनी आवयक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चेडूं आसलें थंय तो गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरून ताणें म्हणलें, तालिता कूम, म्हणजे चेडवा, तुका सांगता उठ. आनी रोखडेंच चेडूं उठून भोंवूंक लागलें. ताका 12 वर्सां आसलीं आनी लोक अजाप जावन बारी तोटाकलो आनी कोणाकूच हें गमना जावंक ताणें जोडजोडीत फर्मायलें आनी चेडवाक खावंक दियात म्हूण सांगलें. देवाचें उतर हें.